दिवचल नगरपालिकेची निमणी बसका जायत्या महत्वाच्या प्रश्नावेल्यान बरीच गाजली। सोपो कर, बेकायदेशीर वचणुको आणि नगरपालिका वाठारा संबंधित प्रश्नांचेर खोलायेन चर्चा जाली। बाजारात आणि नगरपालिका मर्यादे भितर बेकायदेशीर रितीन व्यवसाय करपी लोकांक काढून उडोवपाचो निर्णय जाला। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। आयचे मिटिंगेक चडशे मुद्दे येयले म्हणजे म्हजोच एक वोटर आजो सोपो कलेक्ट करतालो नावेचेर म्हणून रिटेंडराक सोपो घातलेलो तेणी घेवंक ना म्हणून विशय येयला। तेणी एक लेटर बरयलें म्युनिसिपालिटीक की फाटल्या वर्सा जे आसले पळय खुबशे लोक जे हांगा आसा बिचोले म्युनिसिपल ज्युरिस्डिक्शनान जे लोक आसा आनी चडशे हांगासरले रहिवासी ना तेंचे कडल्यान हांगासर दादागिरी चलताली म्हणून तेका सोपो पे करिनासलो आनी हांगासर एक्शन कांयच जायनासलें। हे मुद्दे आयज फुडें घेवन ताबडतोब सीओक रिक्वेस्ट केलेली आसा की पयलींच्यान पयलीं तेजे जे गाडे आसा गाडो जावं कितें तेजो बिजनेस आसा ते सील करचे, ते हांगा उखलून हाडचे आनी तेजे कडल्यान जे पेमेंट आसा तेका येवपाचो जो पेमेंट आसा तो तेजे कडल्यान वसूल करून मागीर तेका बिजनेस करपाक परवानगी दिवची। आमची ऑर्डिनरी मिटींग चालू आसा त्या मिटिंगेन आमी वेरियस पॉयंट डिस्कस केले। तितूनचे एक मेजर पॉयंट म्हणटा तो आमचो सोपो डिस्कशन जाले। तितून आमकां एक नोटीस जाले की खुबशे अशे सोपे आसा शॉप ओनर्स आसा किंवा गार्डन्स आसा ते सोपो पे करिना, ते धंदो म्हणटा ते इलिगल करता। इलिगल इन द सेन्स दे हॅव नॉट अप्लाय फॉर द ट्रेड लायसन्स। सो तेजेर आमी आतां डिस्कशन करून आमी एक डिसिजनाक आयिल्ली आसा की जे कोण सोपो पे करिना तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें। तेजे कितें आसा गाडो किंवा तेजे कितें मटिरियल आसा तेजे कितें सामान आसा तें उखलून व्हरपाचें आनी अंटील अनलेस ही डजंट पे द रिक्वायर्ड सोपो अमावंट तेका थर्ड धंदो आमी चलोवपाक दिवचे ना। तशेंच आमी नोटीस केल्लें आसा की इवन म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां आमी पयलें आसा तर खुबशे ओपोजीट टू शोरूम साई सर्विसाचे ओपोजीट तर नुस्तें विकता। इवन लाखेरे जशें निलेशान सांगलें आसा लाखेरे सुद्दां लोक नुस्तें विकता, ते विदावट परमिशन दे आर ऑपरेटींग इट। सो तेंचेर सुद्दां आमी तांकां सांगलेलें आसा की तेंचे रातचे धांक सुद्दां ते नुस्तें विकता। सो तेंचे सगळे ते फीश कितें आसा ते नुस्तें सगळें उखलून व्हरपाचें। तुमी सोपो अमावंट तुमी रिक्वायर्ड, आमी अशें म्हणिना की बाबा आमी कोणाच्या पोटाचेर आड येता ना। तुमी कितें आसा ते म्युनिसिपालिटीक म्हणटा तो रेवन्यू लॉस हो जावचो न्ही। आयज एक इशू आशिल्लो तो मुस्तफा बेग म्हणून मुस्तफा बेग ताणें ताचें घर आसलें 94 ते डिमॉलिश जाल्लें, थंय कांयच ना, फक्त तेजे सगळे फावंडेशन उरलेलें आसा। तेन्नाच्यान ताका हावस टॅक्स 76,000 येयल्लो आसा। ताणें कितें सांगलें म्युनिसिपालिटी की आपणाक तो हाफ करून दिया म्हणून, ते हेजेर डिस्कशन आशिल्लें आनी जालां कितें। पण तेणें कितें म्हटलें, तेणें फुकट न्ही, तेणें फुडली जागा आमकां दिला, रोड वायडनिंगान तेजी जागा केल्या, प्लस इंडस्ट्री रोडाचेरूय भितर वयता थंयच्यानूय तो प्लॉट आसा सारको कॉर्नराचेर आसा, म्हणजे दोनी वाटेन तेजी जागा गेला। ते हेजेर आमचे खुबशे हॉट डिस्कशन जालें की इवन हांवें मांडली बाजू ताका 50% दिवचो म्हणून, कित्याक एक्विजिशन काय ना न्ही, इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक। वयल्यान तेजेच जाग्यान थंय ट्रान्सफॉर्मर आसा तो सर्व करता सगळे लोकांक, बिचोलकारांक, मुस्लीम वाड्याचेर थंयसरले लोकांक। तरी आमचे हे एग्री जावंक ना, एग्री जाले फक्त ताका 25% ताका सूट दिवची, ते बी सुद्दां DMEचे अप्रुवल घेवन ताका सूट दिवपाची अशें केलां ते। पण आनी 75% तेणें भरूंक जाय म्हणून अशें ते जाल्लें आसा। म्हणजे आमचे खुबशे विशय आसले। पयलीं जो आसलो तो आमचो विशय आसलो तो डिस्कशन आसलें सोप्याचेर, आनी सोपो आमी जो वाड आसा ती 10% वाड केल्ली आनी टेंडर केलें, पूण सोपो कोणूच व्हरोंक ना म्हणून मागीर आमी आमच्या सगळ्या कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की 5% कमी करप आनी परत टेंडर करप, अशें म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा। तशें आमी सगळ्याचेर 5% कमी केला आनी आमी आतां हें टेंडर करतले। इलिगल वेंडर्सांचे कितें इशू आसा? आतां कितें करता इलिगल वेंडर्स म्हणजे कितें करता, वेंडर्स खूब आसा हांगा। थोडे कितें करता वेंडर्स दोन आपले कितें घातला गाड्याक जाल्यार तिसरो एक घालता आनी ते सोंप्यावाल्याक तिसऱ्याचो पयशे दिना। तशेंच थोडे आनीक कोणाचें हेजी सांगता नांव तेजें सांगता आनीक कोणाचें अशें सांगता आनी तेका सोंप्यावाल्याक फसयता। म्हणून आमी कितें केलां, सोंप्यावाल्याक जें कितें आसा तें तेज्या हेज्या प्रमाणे मेळपाक जाय। केशव सेवा साधना तेच्यान आमकां स्पेशल भुरग्यांक हें घे म्हणजे खंय तरी कामाक एक तरी कामाक घेया अशें म्हणून रिक्वेस्ट केल्लो। म्हणून आमी सबंद कावन्सिलान ठरयलां की खंय कोण तरी एका भुरग्याक तेजी इंटरव्यू घेवन ताका पिवनाचें बी कशें जाता शक्य असलें काम म्हणजे त्रास ना तसलें काम दिवपाचें। आमी कितें केलां की वयर जे मयाची जी हें आसा बोर्ड तेंच्यांनी हाडून तो सकयल लायला। म्हणून आमी आतां कितें करतले, सगळ्यो बाउंड्री आहा ती मार्कींग करतले आनी थंय आमच्या बाउंड्रीचे बोर्ड लायतले आनी
मागीर थंय कितें जाता वेंडरूय येता तो हे मयाचे म्हणटा आनी आमच्या हितूर हे करता म्हणून सोंपेकारां वांगडा झगडटा आमच्या बाउंड्रीचेर थंय बसलो आनी थंय जर कोण वेंडर बी बसला जाल्यार सोंप्या हरशीक बसप ना पूण बसला जाल्यार सोंपो सगळ्यांक घेवपाक ताका सगळी कडलो सोंपो घेवपाक अधिकार आसा म्हणून थंय घुसपडटा म्हणून आमी सगळ्यो बाउंड्री आमच्यो हे करून बोर्ड लावपाचें सगळें केल्लें आणि रातचे जे बसता नुस्तेकार बी हय आतां आमी जे ते मुस्लीम वाड्याची लाखेरे आनी शांतुर्गा हायस्कुला कडेन तेजेर आमी कडक हे करची कारवाई करची म्हणजे कितें जाता आमकां नुस्तेकाराक फीश मार्केट आसात आतां आनीक कोण बसलो जाल्यार आमी व्हडलेशें लक्ष दिना म्हणजे आसूं न्ही म्हणटा पूण नुस्तेकार बसले पर्यंत कितें जाता तेजें नुस्तें उदीक तें थंय वत्ता आनी घाणी मारता म्हणून आमी अशें केलां की नुस्तेकारांक आनी खंयूय बसपाक दिवप ना